अस्तंत घाटातल्या आशिल्ल्या 99 गावांतले 40 गांव वगळचे अशी मागणी राज्य सरकारान केंद्रीय हवामान बदल आणि पर्यावरण मंत्रालयाकडे केली। हे 40 गांव संवेदनशील वाठारांत येनात असो दावो सरकारान केल्लो। या फाटभुंयेर ह्या 40 गांवांक वगळचे काय तांचेर आता ह्या सप्तकात शुक्रारा म्हत्वाची बसका जावपाची आसा। केंद्रीय हवामान बदल आणि पर्यावरण मंत्रालयाचे अधिकारी तसेच अस्तंत घाट समितीचे तज्ञ या बसकेक हाजीर आसतले। वेस्टर्न घाट इको सेन्सिटिव्ह झोनात येवपी 99 गावांतली 40 गांवां वगळची अशी मागणी गोय राज्य सरकारान केंद्राच्या पर्यावरण आणि हवामान बदल खात्याकडे केलेली आसा। फेब्रुवारी म्हयन्यात गोयचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत यांच्या वांगडा शिष्टमंडळाने दिल्लीत वचून ह्या खात्याची भेट घेतली आणि तांकां अशें सांगले की ही जी 40 गांवां जी आसा ही इको सेन्सिटिव्ह झोनाच्या पॅरामिटरान बसना, त्या खातीर ही 40 गांवां वगळची आणि ह्याच फाटभुंयेचेर ह्या सप्तकान येता त्या शुक्रारा एक मिटींग जावपाची आसा। ह्या मिटींगेन हे डिसिजन घेतले वतले की ही 40 गांवां वगळची की ना ती।